नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या कामगाराक आयलें मरण. मरप्यांचो आंकडो पावलो 3. मरण पाविल्ल्या कामगाराचेर जीएमसीत सुरू आशिल्ले उपचार. रामा काणकोणकार खुंची हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान भायर आयलो. जेनिटो कार्दोजोचो जामीन अर्ज. जेनिटो सयत 8 दुबावितांक आनीक 14 दिसांची बंदखण. फोंड्या पोटवेंचणूक जाली जाल्यार काँग्रेसी वतीन राजेश वेरेकाराक काडटले फुडें, सांगतात दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीस. मार्दोळा रस्त्या कुशीक पार करून दवरिल्ल्या गाडयेंतलो 1.6 लाखांचो म्हाल वेलो फारावन. अनवळखी मनशा आड मार्दोळ पुलिसांनी नोंदयली कागाळ. चोराचो सोद सुरू. निवृत्त अधिकाऱ्यांक सेवा मुजत वाड दिवपाच्या सरकारी निर्णयाचेर उच्च न्यायालयान उक्तायली नाराजी. नवीन विचारांच्या अधिकाऱ्यांची भरती जावप गरजेचें, न्यायालयान उक्तायलें मत. राज्यात नेटान चल्ल्या दिवाळीची तयारी. लोकांच्या उमेदीक आयला ओतो. दिवाळे निमतान लायटी, आकाशदिवे आनी हेर सामानान सजल्यात गोंयभरचे बाजार. आता पळयात खबरो विस्तारांत. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात गंभीर जखमी जाल्ल्या कामगाराक मरण आयलें. ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. उपचारा वेळारूच ताका मरण आयलें. विजय मरीन शिपयार्डात बोटीच्या टँकाक उजो लागिल्ल्यान स्फोट जावन आदी लोकांक मरण आयिल्लें आनी आयज मेला तो 3. हेर 3 जाणांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. हे घडणुके उपरांत मायणा कुट्टरी पुलिशेन शिपयार्डाचो सुरक्षा अधिकारी राजू बोरोक अटक केल्या. मजगती विजय मरीन शिपयार्ड सील करपाचे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान आदेश दिल्यात. तशेंच हे घडणुकेचो सखोल अहवालूय मागयला. लोटले विजय मरीन शिपयार्डात शुक्रारा व्हडलो स्फोट जाल्लो. ह्या स्फोटात दोगांक जाग्यारूच मरण आयिल्ले जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. जखमी जाल्ल्या 4 जाणांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. तातूंतल्या एकल्याक शेनवारा उपचारा वेळार मरण आयले जाल्यार हेर 3 भलायकी अजूनय हुस्को करपासारकी आसा. मजगती ह्या प्रकरणात मायणा कुट्टरे पुलिशेन शिपयार्डाचो सुरक्षा अधिकारी राजू बोरोक अटक केली. मजगती विजय मरीन शिपयार्ड सील करपाचे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिल्यात. तशेंच हे घडणुकेचो सखोल अहवालूय मागयला. काल लोटले रासय हांगा जे शिपयार्ड आसात, बोटी रिपेर करपाचे आसात, थंय विजय मरायन ह्या कंपनीच्या एक बोटीचेर काम करपी 7 लेबर इंजर्ड जाले. थंय फायर ब्रेकआउट जालो. पयलीं म्हणजे ते बोटीक पेंट मारताले. पेंट मारून बिल्डिंगाचें काम चलतालें. ताका ते बिल्डिंगाचें काम करता आसतना ते बोटीक पेट घेतलो अशी माहिती आमकां पुलिसां कडल्यान मेळ्ळी आनी हातूंत भितर 7 लेबर इंजर्ड जाले. 7तांतलो एकलो जो आशिल्लो ताका मायनर इंजरीज म्हणजे थोडोसो फोडिल्ले कारणान ताका मातशें मार लागलो आनी ताका डॉक्टरांनी डिस्चार्ज केलो. पूण जे 2 जाण आशिल्ले ते ऑन द स्पॉट मेले. तांकां दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिटलाच्या मॉर्गान हाडले आनीक हे 2 जाण अजून आयडेंटिफाय जाले ना. ताजे भितर 4 जाण आशिल्ले तांकां सिरियसली इंजर्ड जाल्ले कारणान जीएमसीक व्हेले ट्रिटमेंटा खातीर. आनी आयज सकाळीं मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाणे आयज एकटो जो लेबर आसा तो ताका मृत घोशीत केल्लो आसा. 3 जाण आसात ते सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसात. तांचे 50%च्या वयर जे आसात ते भाजिल्ले आसात आनी तांचे सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा. पूण दोतोर मेळटे म्हायती प्रमाणे हे 3 जाण जे आसात ते क्रिटिकल आसात. मायणा कुट्टरी पुलिसांनी हाजेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी कंपनीचो सेफ्टी ऑफिसर जो आसा राजू बोरा हाका अटक केल्लो आसा. फुडलो तपास जो आसा तो SP सावथ हाजे मार्गदर्शना खाला मायणा कुट्टरी तयार करता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव. रामा काणकोणकार खुंची हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान जेनिटो कार्दोजोचो जामीन अर्ज भायर मारलो. तशेंच जेनिटो सयत 8 दुबावितांची न्यायालयीन बंदखण आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. पळयात पुराय बातमी. रामा काणकोणकार खुंची हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान जेनिटो कार्दोजोक जामीन न्हयकारलो. दुसरे वटेन हल्लो प्रकरणात न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ल्या जेनिटो कार्दोजो सयत 8 दुबावितांची बंदखण आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. जेनिटो आनी रामा काणकोणकार हांच्या मदीं दुस्मनकाय नाशिल्ली ह्या जेनिटोच्या वकिलान केल्ल्या दाव्याक सरकारी वकिलान खर विरोध केलो. रामाक जेनिटोच्या मनात कितें सुरू आसा हाची घडये जाणविकाय नाशिल्ली. पूण रामाच्या सोशल मिडिया पोस्टाचो राग जेनेटोच्या मनात आशिल्लो
आणि ह्याच रागांतल्यान ताणें रामा आड कट कारस्थान रचले आसूये असो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेतकी मंत्री रवी नायकाक मरण आयले उपरांत फोंडे म्हालात फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पोटवेंचणूक घडोवन हाडपाची आसा. ह्या खातीर फोंडेच्यान उमेदवारी मेळोवपाच्या बाबतींत काँग्रेस पक्षाचो आदलो आमदार राजेश वेरेकारूच आघाडीचेर आसा अशें स्पश्ट मत दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फर्नांडीसान उक्तायलें. मजगतीं ह्या विशींचो निमणो निर्णय हो पक्ष श्रेश्ठी घेतले अशें विर्याटो सांगता. मुरगांवां ताच्या पयल्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप दितना तो उलयतालो. हांवें सांगलां कितें लास्ट टायम कॅन्डिडेट ते इज पास्ट. आय सेड आवर फ्युचर MLA म्हणा. दॅट इज द कॉन्फिडन्स वी हॅव in this leader. So it is for the party leadership to discuss and accordingly decide. दिल्ली तिकीट जाल्यार राजीनामा दितले. सध्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान तो काँग्रेसीचो. देर इज नो डाऊट अबाउट इट. देर इज नो एम्बिग्युटी. हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना. देर इज नो. आय एम व्हेरी क्लियर. आय ऑलवेज से इफ यू हॅव व्हॅल्यूज डिसिजन मेकिंग इज व्हेरी फास्ट. म्हज्या हातून आमचो लिडर जो लीड करता तो इज मिस्टर राजेश वेरेकर. बट लेट द पार्टी लिडरशीप. आमचो प्रेसिडेंट आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, PICC इन्चार्ज आसा आनी अलॉंग विथ अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन शुअर दे वील टेक अ डिसिजन. कॅन्डिडेट आसतलो 100%. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मार्दोळ रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या 3 ट्रकांतले सुमार 1.6 लाखाचो माल फारयलो. उपरांत अनवळखी आड मार्दोळ पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. पुलिसांनी घडणूक थार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. जाग्यार काल जी चोरी जाली की जवळ 4 गाडयांची बॅटरी आनी जग हे तेंचे चोरये गेल्ले आसा आनी अशें मोठ्या प्रमाणात हांगा चोरी जायत आसा. पूण बारीक सारीक ज्यो गाडी पार्क करून दवरिल्ल्यो आसता अवजड वाहनाच्यो ते अवजड वाहनाची जवळ 4 गाडयांची बॅटरी चोरी गेल्या आनी तेंची जगांय चोरी गेल्या आनी बाकीची इतर वस्तू चोरी गेल्ली आसा. टोटल जवळ 1,60,000 हांगा वस्तू चोरी गेल्ली आसा. आनी पोलीस अन्याय विरोधात पोलिसांनी तक्रार दाखल केल्ली आसा, नोंद करून घेतलेली आसा. आनी ह्या संदर्भात आज सध्या मांडोळ पोलीस तपास करता. जाता तितले बेगीन तांकां ताब्यात घेवपाची आमी जाता तितले बेगीन अशें टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केले. निवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक सेवा मुजत वाड दिवपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णयाचेर उच्च न्यायालयान तेडोक उक्तायल्या. ह्या सेवा मुजत वाडीक लागून कनिश्ठ अधिकाऱ्यांक बढती मेळपाक कठीण जाता. देखून पुराय प्रशासन यंत्रणा खचून गेल्ल्याची टिका उच्च न्यायालयान केल्या. सेवानिवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक सरकार दर फावटी सेवेत मुजतवाड दिता. हाका लागून वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांनी आशिल्ल्या कनिश्ठ अधिकाऱ्यांक बढती मेळना. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर उच्च न्यायालयान नाराजी उक्तायल्या. ह्या विशयाचेर भौशीक बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंतो पंकज नार्वेकार हांणी याचिका दाखल केल्ली. ह्या याचिकेचेर शुक्रारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण आनी भारती डांगरे हांणी पंकज नार्वेकाराचे म्हणणे उखलून धरले. सरकारान मुद्दम सेवा वाड दिवन अधिकाऱ्यांची बढती आडोवन दवरल्या जाल्यार प्रशासनाच्या गरजेक लागून कांय अधिकाऱ्यांक सेवा वाड दिल्ल्याचो युक्तिवाद अॅडव्होकेट दीप शिरोडकरान केलो. तशेंच ज्येष्ठ पदां खातीर पात्र उमेदवारांचो उणाव आशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण ताणें दिलें. मात न्यायालयान तांचें स्पश्टीकरण स्विकारपाक न्हयकार दीत मुजतवाडीचो दीर्घकालीन उपाय म्हूण वापर करपाक शकना अशें मत मांडलें. PWD सार्वजनीक बांदकाम खात्यान गेले कितकीशींच वर्सां सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांक ही मुदतवाड दिली वयता. ह्याच्याच विरोधान एक सार्वजनीक बांदकाम खात्याचो सहाय्यक अभियंता पंकज नार्वेकर यांनी हायकोर्टान एक याचिका दाखल केल्ली आनी त्या याचिकेन त्यांनी उत्तम पार्सेकर जे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आहा, परत सुभाष बेळगावकर जे मुख्य अभियंता आहा, राजेंद्र खन्ना जे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सोमा नाईक मॉनिटरिंग अधिकारी हेंका प्रतिवादी केल्ले. त्याच बरोबर त्यांनी राज्य सरकार, कार्मिक विभाग आणि गोवा लोकसेवा आयोग GPSC हेंकाय प्रतिवादी केल्ले. विषय इतलोच की जे एक्सटेंशन दिले वयता अधिकाऱ्यांक ते खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आसा आणि जे न्यू ब्लड आहा, जे प्रमोशनल जे एक्टिविटीज थांबलेले आहा ते प्रमोशनल एक्टिविटीज परत सुरू करपाची गरज आसा.
जे पेटिशन हे जेन्ना न्यायालयासमोर आयले, न्यायालयान ऑर्डर दिवना बट काही ऑब्जर्वेशन जी आहा ती टिपलेली आहा आणि तशें सूचना ही GPSC आणि सरकाराकय दिल्लेली आसा. महत्वाचें म्हणजे न्यायालयान स्पश्ट केला की जर एखादो अधिकारी त्या पात्रतेचो मेळना जाल्यार GPSCन काही कायद्यान दुरुस्ती करपाची गरज आसा आणि ती गरज आसा जाल्यार ती तातडीन करपाची अशें एक न्यायालयान सुचयल्लें आसा. दुसरें म्हणजे जे प्रमोशनल एक्टिविटीज थांबतात हातूंतल्यान एक अन्याय जाता. जो ज्युनियर कॅडेट ऑफिसर आहा ताका सिनियर पोस्ट मेळना आणि सिनियर ऑफिसर आहा तांकां हायर पोस्ट मेळना. ते खातीर तांकां मेळचो म्हणून एक्सटेन्शन जी प्रक्रिया ती खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा अशें सरकाराक जी सूचना जी आसा ती न्यायालयान दिल्लेली आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. राज्यात सध्या दिवाळेची तयारी नेटान चल्ल्या. दिवाळेक लागपी सामानांनी पणजी तशेंच दिवचलचो बाजार फुलिल्लो पळोवपाक मेळटा. मात अजून खरेदीक नेट येवंक नाशिल्ल्यान तशेंच ऑनलायन खरेदी आनी विक्रेत्यांच्या वाडपी आंकड्यांक लागून वेवसायाचेर बरोच परिणाम जाल्ल्यान पारंपरीक विक्रेत्यांनी खंत उक्तायल्या. पळयात. जाणटे नेणटे मेळून सगळ्यांची उमेदीची परब म्हळ्यार दिवाळी. दिवाळी तोंडार पाविल्ल्यान सध्या सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला. गांवठी फोव, रंगबिरंगी पणट्यो, आकर्षक रेडीमेड आकाशदिवे, नरकासुराची आगळी वेगळी म्होवाळी, रेडीमेड नरकासूर आनी हेर दिवाळेक लागपी सगळे गोंयचे बाजार भरला. मात अपेक्षे प्रमाण बाजारात अजून गिरायक नाशिल्ल्यान तशेंच लोक फुटपाथेर बसून विक्रो करिल्ल्यान पारंपरीक विक्रेत्यांनी नाराजगी उक्तायल्या. करता आकाश कंदील का विकते घेता? तुम्ही करता. कितली वर्सां जाली आता? 25 वर्सां. ओके. मागीर कसो एक हो आता? गिरायक मेळटा तशें 800 रुपया 700 रुपया गिरायक मेळटा तशें. ह्या फावटी मार्केटान पब्लीक सारकी कमी आसा आनी हर वर्सा कमी जायत केल्या. सगळे कडेन स्टॉलां जाल्या आनी भायले लोक हांगा येवन आपआपले धंदे करूंक लागले. ते आमी गोंयकार आहले ते गोंयकार हांगा थंय उरले. गोंयकार आमची ती आमी जागा घेवन हांगा भाड्याक घेवन आमी स्टॉलां घालता ती थंयच उरले आनी फुटपाथेर वचून बिजनस करून एक आपल्या गांवांत चलोवंक लागले आनी आमच्या गोंयकारांक हांगा खूब फरक पडलो आसा. बरें, पूण तुमकां पयलो प्रिफरन्स मेळना म्हणटा? प्रिफरन्स मेळटा पूण तांकां येवन तांकां डायरेक्ट घालूंक मेळटा न्हू. आमकां सगळीं लायसनां सगळी एक्युरेट काडची पडटा, सगळी स्टॉलां NOC घेवची पडटा. ओके. आनी तांकां बेश्टे डायरेक्ट येवन बसले घेतले केले. हां सर, आतां हे कितें म्हणटा हेका? नरकासुराचें तोंड. हां ओके. मागीर कसो तो एक? 450. ओके. मागीर आतां लोक व्हरता काय कितें बार्गेनींग बी करता? लोक व्हरता, मातशी थोडी म्हणटा कमी करा पण ते आमकां कमी जायना न्हू. जायना. ओके. तुमी केला ते? तिचे म्हटल्यार रेट आमचो लास्ट इयरचो रेट आहा. कितले एक कसो कितें? 550 आहा स्मॉल सायज, बिग सायज 650. ओके. ओके. तुम्ही दरवर्षी येता का इकडे? किती वर्ष झाली आता तुम्ही ह्या पणट्यांचा? 30 वर्ष. शंभराची वस्तू 50 मागतात. पण कित्याक लागून हो इफेक्ट सगळो? म्हणजे हे ऑनलाईन करतात लोक आता जास्त ऑनलाईन चॅक करतात. चड ते चड म्हणजे ऑनलाईन चॅक करतात. पेंटिंग करून म्हणजे ते 150 रुपये डझन दितात. आणि लोक आता ऑनलाईन खरेदी करतात. आमचे हे
माल खपना म्हणजे ओनू तिथले अजून लोक ना बाजारात अजून काहीच ना आता ते भायले लोक घेऊन येतात, चिनी मातीचे घेऊन येतात, हे आमचे मातीचे घेणार, हे मातीची खरी पणती. दिवाळीचे दीस म्हणजे उमेदीचे दीस. सगळे जाण आमचे गोंयकार भाव भयणां आमची सगळे समस्त गोंयकार उमेदीन दिवाळीची वाट पळयतात. तो दीस आता 2 दिसांक पावलो. बाजारकार आमी सगळे उमेदीन आसात. गोंयकार सगळे आनी आमकां गिरायक करतात सगळे. उमेदीच्या दिसांनी बालगोपाळ तर सामके उमेदी आहा. आता विशय येयलो आमचो बाजाराचो. ऑनलायन म्हणून कितें विशय येयला परत आमकां सगळ्या गोंयकारांक सांगचें पडटा वेपारी करपी की ऑनलायन ही आमकां सामकी कीड कशी जाल्या. कित्याक कसली उमेद कोण जाणा गोंयकारांक. बाजारांत येवपाची वेगळीच मजा आसता. लोकांनी अनुभव घेवपाची, आपल्या भुरग्यांकूय दाखोवपाची बाजार म्हणजे कसो आसता तो, भाव कसो आसता तो, आनी बाजारांत जी मजा आसता ती वेगळीच आसता. 2 दीस उरल्यात पळया 2 दिसान कितें जातलें तें देवाचेर कृपा. मागीर सद्या कसो रिस्पॉन्स आहा? सद्या आत्तां एक मातशी तेजी दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा दिवचल मुस्लिमवाडो मुखेल रस्त्यार भिरांकू अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवप्यान एका 3 वर्साच्या भुरग्याक नेटान धपको दिल्ल्यान भुरगो गंभीर जखमी जाला. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पळयात पुराय बातमी. हो अपघात शेनवारा सांजे 4 वरांचेर मुस्लिम वाड्यावयल्या मुखेल रस्त्याचेर घडलो. जखमी भुरगो रस्त्याचे काम करपी फामिलींतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. तो आपली आवय आनी बापाय सयत रस्त्याचे काम चलता थंय आशिल्लो. अपघाता उपरांत जखमी भुरग्याक बेगोबेग उपचारा खातीर दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत व्हेला. ताची भलायकी नाजूक आशिल्ल्याचेय मुखार आयला. कितने साल का बच्चा वो? 3 साल का. नाम क्या उसका? अभी किधर है वो? बहुत इंजर्ड हुआ, सर को मार लगा. किधर का तुम लोग किधर के? इधर रोड का काम. अभी पात्रम नहीं आया. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनान दिवाळी निमतान 11वी अखिल गोंय आकाश कंदील सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त 24 ऑक्टोबराक जातली. आकाश कंदील फकत पर्यावरणपूरक वस्तू वापरून करचो, प्लास्टिकाचो वापर करचो न्हय. तशेंच हे सर्तीची रोख रक्कमा तशेंच कांय उमेद वाडोवपी इनामां आसात. जी हा 24 म्हणजे फर्स्ट हा ती 1 नोव्हेंबर आहले ते आमी 24 ऑक्टोबराचेर हाडले. आनी स्पेशली गोवन फोक डान्स, दिवली डान्स आसूं, वेगवेगळे तेंचे डान्स आहा ते आमचे गोवन कल्चराचे, हे आमी एक वाटेन आमचे युथाक, यंगर जनरेशनाक दाखोवपा खातीर हे आमी प्रेजेंट करपाचे आहा. तेचे भायर एक म्युजिकल प्रोग्राम नामनीचे बँड गोंयचे आनी कांय मुंबयचे अशे मिक्स करून ते आमी प्रयत्न चालू आमचो हाडपाक, आनी ते म्हाका अवश्य येतले. सो नेम अजुनी फायनलायज जावंक ना, बट 100% वील गेट अ गुड परफॉर्मर्स टू परफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ गोवा. वी आर इनवायटींग ईच एंड एवरी गोवन टू कम टू पार्रा टू show part of your life from Parra to Goa and to the entire nation, आमचे भारताक आणि आख्खे वर्ल्डाक फेस्टिवल ऑफ लायट्स. सर्वसाधारण बसकेत सादर केल्लो गोवा डेअरीचो ताळेबंद बोगस आसा. तशेंच मार्केटिंग विभागात एस मेस्करेनस हांची केल्ली नियुक्ती बेकायदो आसा असो दावो गोवा डेअरीचे वांगडी आशिल्ल्या दिवचल तालुक्याच्या कांय दूध उत्पादक सोसायटींनी केल्या. गोवा डेअरीच्या बेकायदा गजाली विशीं सहकार निबंधकाक निवेदन दिला अशी माहिती आमठणे आणि नानोडे दूध उत्पादक सोसायटीच्या चेअरमॅनांनी दिला. या बेकायदा प्रकाराची चौकशी करची, तसेच गोवा डेअरीचो कारभार जाग्यार हाडटले जाल्यार ती शेतकऱ्यांच्या हातात दिवची अशी मागणी प्रमोद सिद्धी आणि वैभव परब हांणी केला. जे गोवा दूध संघाची जनरल बॉडी जाली 28 9
म्हणटच्यानी तेतून लेखा परीक्षक जो घेतलेलो आमचो जो ऑडिटर त्यांनी बेकायदेशीरपणे जी काय आधीची येणी देणी जी आसलेली ती जनरल बॉडीची मान्यता किंवा हें नासतना सगळी काडून उडयल्या. त्याच्या खातीर ताका आमचो सब रजिस्टराचो बी सगळें परमिशन घेवपाक लागता, सगळें आहा. हें न करता आनी सगळें काडून उडयलां. एक हें 2 नंबर त्यांनी ग्रॅज्युएटी प्रोविजन केल्लेलें एक 60 लाखाचे, तेतूंतले 40 लाख त्यांनी रिवर्स ते करून हें दाखयलां. ऑलरेडी 7 कोटी रुपया प्रोविडंट फंड भरपाचो आहा गोवा डेअरींत आमच्या कामगारांचो. तो नंबर त्यांनी 40 कोटी ते प्रॉफिटान दाखयला. अशें त्यांनी बेकायदेशीर सगळें हें केल्लेलें आहा. त्याच्या खातीर आमी एक मागणी करता की तेचे सध्या ऑडिटर म्हणून ताका हें दवरपाचो, बंद दवरपाचो, ऑडिटर म्हणून घेवपाचो न्हू आनी खंयच्या दुसऱ्या संस्थेक सुद्दां ऑडिट करून दिवपाक ना ताका, अशी आमची एक मागणी आहा. तुम्ही कोणाक निवेदन दिले? आमी रजिस्टराक दिल्लेले आहा, डेरीक दिल्लेले आहा हांवें. त्याच प्रमाणे एक मार्केटिंग म्हणून संशील मास्करन म्हणून एक मनीस घेतलेलो आहा मार्केटिंगाक. हेची सुद्दां नेमणूक जी जाल्लेली आहा ती सुद्दां अनलिगली जाल्लेली आहा. कळ्ळें? हेका आमच्या कडेन जे आमची हेची जी समिती आहा, प्रशासक समिती, हेचेर गव्हर्मेंटान आमचे जे मनीस निवडले हांकां सुद्दां खबर आहा कितें घेवन. आनी तेणी आयज डिस्ट्रिब्युटर घातलेले आहा. आयज आमचे संघ हेच्या आदी 1-1 लाख लिटर दूध एजंटा मार्फत विकतालो. आयज हेणीन थंयसर 14 ते 15 तेंच्यांनी हे घातलेले आहा तशें. आनी तेंच्या वांगडा तांकां 2-2 रुपया सादारण वयता हांकां कमिशन. हे कमिशन दिवपाक गरज ना. हेतून संस्था जी आहा, संघ जो आहा, आमचो डब्बे घेतलो हेतून आनी काय करपाक ना. जे प्रॉफिट आहा तें वयतलें फाल्यां सकाळी. आनी तो हेच्या शिवाय सुद्दां आनी तेच्या एक्टिविटी भरपूर आहात चालू सगळी कडेन. आनी तो तरी आसतना हेतून आहा. आनी तेणेन आनी एक आतां एड दिल्ली फाटल्या दिसांनी की 14 कामगार जाय म्हणून. आनी तेणून तेणेन 3 कामगार घेतले. तेणें आपणाच्या वैयक्तीक जे तेचे जे हें चलता तेचेर तेणेन ताका एक एड दिला. ही लपवाछपी कित्याक करता आमच्या कडेन अशी, असो आमचो एक प्रश्न आहा. हेच मागणी आतां हेंच्यांनी गव्हर्मेंटान हें आतां शेतकऱ्याच्या हातीन परत आपले अशें दिवपाक जाय. हे जे आमी गव्हर्मेंटाचे जे मनीस बसयले ते जर अशेंच जर करून जर ती संघ जर सोंपोवपाक जर उठले, आज ऑलरेडी संघ सोंपलेलो आहा. गोवा डेअरी शेतकऱ्यांच्या हातान दिवची, शेतकऱ्याच्या हातीन दिवपाची. त्याच बरोबर आमी आमच्या खातीर हेंकां जर हे नेमून तांकां 2-2 रुपया दिता. आमी शेतकऱ्या खातीर आमी 4 रुपया आमी दूध दरवाड मागलेली गेल्या जनरल बॉडीन, अजून पर्यंत ना. आनी हो असो ताका हो नवीन जो मार्केटिंग ऑफिसर घेता. आनी आमी 6 वर्सां जाली आतां गोवा डेअरीक आमकां डॉक्टर जाय म्हणून आमी मागणी करता. आनी अजून पर्यंत ते आमचे एकूय हें बघिना. आनी हे अशें अनलिगली सगळ्या करचे खातीर तांकां कायदो लागना. आनी अशें करतना आमकां कायद्याचें ज्ञान सांगता फक्त. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मुरगांव काँग्रेसीन मतदार वळेरेंतल्यान नांवां काडून उडयल्ल्याचो दावो केल्ल्याची म्हायती लोकांक दिवपा खातीर वोट चोरी मोहीम सुरू केल्या. लोकांनी आपली मतां आपल्या बूथ लेव्हल ऑफिसर्स म्हळ्यार BLO कडेन वचून तपास करचो असो उलो काँग्रेसीन मारला. ही मोहीम निपक्ष वेंचणूक पद्दतीक चालना दिवपा खातीर गोंय काँग्रेसीचो मुखेल हेत आसा. पळयात. चोरीचेर कॅम्पेन चालू आसा. जशें की ऑल ओवर इंडियान राहुल गांधीन सांगलें की वोट चोरीचेर वोट कशे ब्लॅकमेल केले जाता, वोटांची लोकांची नांवां कशी डिलीट आसता, जिते मनीस आसा ताका मेल्ले दाखयता, मेल्ल्यांक जिते दाखयतात. आनी ज्या प्रमाणे लोकसभान काँग्रेस पार्टीक बहुमत मेळ्ळेलें हरियाणान आनी महाराष्ट्रान, आनी एसेंब्लीन तेंच्यांनी ज्या भाशेन वोट शिफ्टींग केलें, ज्या लोकांची नांवां ती एडिशनल एड करून तेंच्यांनी एसेंब्ली सिटमेंट तेंची वोट चोरी करून तेंची एसेंब्लीची सीट जिखून आयले. तेजेर राहुल गांधीन एक इन्व्हेस्टिगेशन केलें आपल्या थ्रू. त्यांनी कंप्लेंट इसीक केल्लीच, पण तेंच्यांनी आपल्या थ्रू इन्व्हेस्टिगेशन करून थोडे टायम करून त्यांनी फायंड आउट केलें की महाराष्ट्राने बेंगलोरची अशी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतली. आनी त्यांनी फायंड आउट केलें की कितले लोक हांगासर एक घरान एक धाकट्याच्या घरान इवन सिंगल रूमान 400 नांवां 200 नांवां तेचेर तेणी तो मागीर एक्सपोज केलो एका इलेक्शन कमिशनरान. तेजेर तेंच्यांनी प्रचार केलो आनी ऑल ओवर इंडियान आमी वोट चोरीचेर एक्सपोज करता आनी लोकांक आमी अवेअर करता. तुमचें वोटींग आसा काय ना तुमी आतां लेटस्ट पयला आसतलो तुमी बिहारान कशें चलता. बिहार लोकांची नांवां डिलीट केला, एडिशनल एड केल्या, मुस्लिमांची लोकांची चोरी काडलेली आसा. म्हणून आमी
की लोकांक अवेअर करता की तुम्ही तुमचे रोल कट करा, BLO वांगडा राव आनी आमी तांकां कोऑर्डिनेट करतना आमी तांकां समजून सांगता आनी ते आमी कॅम्पेन चालू केला मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी आमचे वर्कर आमी ते काम करता। आयज आमची वोट चोरी सिग्नेचर कॅम्पेन आमी आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यात स्टार्ट केलेली आसा आनी एका आमचो लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की लोक हेजे उपरांत सिग्नेचर कॅम्पेनाक आमच्या वांगडा सिग्नेचर करीत आसा आनी हेजेर आमी सगळ्या लोकांक सांगन करता की बाबा तुमचे वोट तुमी सारके चॅक करचे आपले BLA कडेन वचून आनी आतां तुमी पळोवंक शकता की थोड्या घरांक हावज नंबर नासता ताका वोट डबल जातात म्हणून तेजे कडेन हेजे सिग्नेचरान आमी ते आमच्या राहुल गांधींची पार्टी प्रेसिडेंट स्टार्ट केल्लेले आहा तेज्या बद्दल ही मोहीम आनी आमचे बऱ्या भशेन चल्लेली आहा। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।